नमस्कार. हांव इंजिनियरिंगान तूं खंयची ब्रांच वेंचू म्हणल्यार कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेलो आसा अनुषा कामत. अनुषान MIT तूं एरोनॉटिकल्सान तूं इंजिनियरिंग केलां. अनुषा तुका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. थँक्यू अक्का. अनुषा, तूं एरोनॉटिकल इंजिनियरिंग कसं नाही घेतला? म्हाका सान आसता दक्कून हांव केन्नाय वयर पळोवचें प्लेन वतना आनी हांव लायक चेया कितलें मार्वेलस एक थिंग आमी कशें इन्वेंट केला या कशें काम करता बा ताजी कशी डिजायन करता की तो पुरो म्हाका मस्त इंट्रस्ट आशिल्ली, क्युरियोसिटी आशिल्ली. सो हांव व्हड जाता जाता तेन्ना म्हाका कळ्ळें एक ब्रांच आसा एरोनॉटिकल इंजिनियरिंग म्हणून, तातूंत पुरो आमकां शिकूंक मेळटा म्हणून. तशें त्या ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली पळोवन हांव त्या ब्रांच ऑप्ट केला. सो कसं नाका एरोनॉटिकल ब्रांच घेवका? तांगेला कसं इंट्रस्ट आसल्यार घेवका? कोणाक फिजिक्साचे वर्किंग प्रिंसिपल्स पुरो तांकां मस्त इंट्रस्ट आसा आनी मॅथमॅटिक्स तांगेले लायक आसा, तांकां इंट्रस्ट आसा, तांणी वचयता. आनी ऑल्सो तांकां डिजायन एस्पेक्ट खंयचे एक प्रॉडक्ट कशें डिजायन करचें, एअरप्लेन कशें डिजायन करचें, ताजें वर्किंग कशें आसा त्या पुरो तांकां इंट्रस्ट आसल्यार एरोनॉटिकल घेवेत आनी ते मस्त लायक जाता तांकां. ओके. तशीच आता एक पण एरोनॉटिकल्स घेतरी 4 वर्स ऑफ इंजिनियरिंगान तूं कसं सब्जेक्ट्स आसता शिक्षक? ओके. सो फर्स्ट इयरान ताका कॉमन सब्जेक्ट्स आसता. प्रति एक ब्रांचाच्या एक सब्जेक्ट तांणी शिकयताची. मागीर सेकंड इयरा दाखून फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस इंजिनियरिंग म्हणून आसता. म्हळ्यार प्रति एक बेसीक कशी एरोनॉटिकलान तो कसो पुरो जावका तें पुरो शिकयताची. ताजे ओटू फ्लुइड मेकॅनिक्स, गॅस डायनॅमिक्स आनी एअरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स आनी डिजायन म्हणटा वळी कॅड ते पुरो ताजें डिजायनींग सिम्युलेशन ते पुरो शिकयताची. मागीर थर्ड इयरान तूं कंट्रोल टेक्निक्स, लिनियर कंट्रोल थियरी ते पुरो आसता. मागीर एअरक्राफ्ट डिजायन आसता, एअरक्राफ्ट फ्लायट मेकॅनिक्स ते आसता, कशें ते फ्लायट फंक्शन करता सर्टन कंडिशन्सान म्हूण ते पुरो शिकयताची. आनी अपास एडवान्स्ड डिजायनींग टेक्निक्स ते पुरो शिकयताची. फोर्थ इयरान तूं वर्किंग ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, हेलिकॉप्टर आनी नॅविगेशन सिस्टम्स, एवियॉनिक्स त्या पुरो कशें काम करता फ्लायटा भितर त्या पुरो शिकयताची. मस्त इंट्रस्टींग टॉपिक्स आसा ह्या पुरो. आनी ऑल्सो रिसर्च पेपर्स बरोवचे आमकां मस्त हें करताची, एनकरेज करताची. ते म्हणल्यार ते आमगेले पोर्टफोलियोक लायक जाता म्हणून. सो ह्या पुरो कवर जाता. ओके. सो आता इंजिनियरिंगान तूं एरोनॉटिकल्स घेवका जाल्यार PUCन तूं स्पेसिफिकली हेची सब्जेक्ट घेवन आसका म्हळ्यार कसं नाही रिक्वायरमेंट आसली की कसं घेतल्यार घेवेत इंजिनियरिंगान तूं एरोनॉटिकल्स? ना, खंयचेय सायन्स ब्रांच घेवन आसल्यार प्रॉब्लम ना. ते म्हळ्यार हांव सांगीन म्हणके फिजिक्स आनी मॅथ्स मात्र प्रायमरीली इम्पॉर्टंट आमकां. सो तांणी खंयचेय एडिशनल सब्जेक्ट घेवन अशें पुरो त्या प्रॉब्लम जायना. ओके. सो आता एरोनॉटिकल्सान तूं इंजिनियरिंग केल्यार सो मुखार कसं स्कोप आसा? ओके. सो इंडियान तूं गव्हर्मेंट सेक्टरा वचयता, HAL पुरा ताजी एग्जाम दिवन तांत वचयता. एक सर्वीस प्रोवायडींग कंपनीज आसा, इन्फोसिस, TCS, कॅपजेमिनी असले पुरा कंपनी वचयता. नातल्यार मास्टर्जाक वचयता. ते एक मस्त पॉप्युलर ऑप्शन अमंग स्टुडंट्स. सो मास्टर्जा वचून तूं आनी इंटेन्सिवली लायक मस्त ब्रांचेस न्हू. आतां एरोनॉटिकलांत हांव म्हणलां म्हणके सुमार सब्जेक्ट आसा. तूं खंयचेय एक स्पेशलायझेशन सिलेक्ट करून आतां कोणाक एरोडायनॅमिक्सान तूं इंट्रस्ट आसा सो ताजे बगे ताणें डिटेल्ड स्टडी करत. ऑपरेशन्स इन एअरपोर्ट तसल पुरो ताजे पुरो स्टडीज आसा. सो त्या UKन तूं पुरो मस्त पॉप्युलर आसा त्या घेवेता. सो हांतू दाखोवन लायक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा नंतर. ओके. अनुषा, तूं हांगा येवन आमकां हाजी एक एरोनॉटिकल ब्रांच घेतल्यार तातूंत कसं कसं आसता आनी कसं स्कोप आसा म्हूण डिटेल सांगल्यार तुका हांव धन्यवाद सांगता. तशीच आमगेले ह्या कार्यक्रम पळयला आमगेले सकड विक्षकांक देव बरें करूं.